पुलीस निरीक्षक म्हण गोंय पुलीस सेवेत रुजू जाल्लो सेमी तावारीस आयज रिटायर जाता. मडगांव कोंकण रेल्वेचो एसपी म्हण तो सेवानिवृत्त जाता. एक संवेदनशील कलाकार आणि कर्तव्य कठोर पुलीस अधिकारी हो मेळ साधप कठीण, पूण तावारीसान तो बेस बरो सांबाळ्ळो. गोवा 365 जाणा जावन घेतली ताची ही कुशळटाय. आसात ते एसपी सेमी तावारीस जो आसा हेचे कडेन आमी इंटरव्यू घेवपाक आयले, कित्याक आज तेजो लास्ट दीस. तो आज ह्या डिपार्टमेंटाच्या पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान आज रिटायर जाता. आनीक आतां सेमी साहेबा कडेन विचारया तो फुडें तेजें कितें आसतलें, कशें का कितें करतलो. कित्याक ह्या डिपार्टमेंटाक येतले जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट म्हणलें की सदांच टायम रात आनी दीस म्हूण तो लागना, 24 वरां ड्युटी उरता, कितें जाल्यार धांवचें पडटा. 1987 सेमी साहेब ट्रेनिंगे साकून जॉयन जाल्लो, ट्रेनिंगे गेल्लो आनी तेज नंतर येवन तो जॉयन जालो. आज सेमी साहेबाक विचारया की कशें तुगेले मुखाल्ली हें आसतलें आनी तेणें कितें कितें केले कडेन आसा हें आज सेमी साहेब आज कितें दिसता तुका, कित्याक आज लास्ट दीस तुगेलो रिटायर जाता. आयज लास्ट दीस सर्वीस जाली ओवर 35 years. 1987 जून टू टील डेट म्हळ्यार 35 years ऑलमोस्ट 4 months जाले. आनीक हांव डायरेक्ट सब इन्स्पेक्टर ट्रेनिंगाक गेले नासीक ट्रेनिंग केलें. त्या उपरांत प्रोबेशन पिरियड सोंपून पोस्टींग गेली पणजे पुलीस स्टेशन. त्याच्या उपरांत इंचार्ज म्हणून गोवा वेला, आगासाई, मागीर म्हापसा, वास्को जायती पुलीस स्टेशनाक गेली. मागीर सबसिक्वेंटली प्रोमोट जालो एज ए DYSP. आनी DYSP प्रोमोट जावन जायते सब डिविजनांनी काम केलें. फॉर एग्जाम्पल पेंजीम, बिचोली, मागीर तुका क्रायम ब्रांच, म्हापसा. सो ऑलमोस्ट सगळ्या गोंयच्या कोणच्यानी काम करपाची संदी मेळ्ळी म्हाका. जायते लोकांचो कॉन्टेक्ट केलो, जायते पयलें लोकांचें सूख दूख आयकून घेतलें. लोकांची जी कितें कंप्लेनां आसली, जी कितें हें आसली पळय त्यो सोडोवपाची ट्राय केली. आनीक गरिबाच्या गरिबाक जें कितें म्हज्यान घडटा ते भाशेन हांवें न्याय दिवपाक ट्राय केली. कायद्यान पडटा ते कायद्यान पडटा ते भाशेन. पुलिसांचे कर्तव्य भोवमोलाचें. गुंड टायगर आयज ना, पूण त्या टायगराक ह्याच कर्तव्यनिश्ठ पुलीस अधिकाऱ्यान वाचयल्लो. ताचो किस्सो ताणें सांगलो. तो एक इट इज वन ऑफ द मोस्ट सॅटिस्फायींग इव्हेंट पुलीस डिपार्टमेंट. हांव पणजेच्यान घरा वचपाक वयतालो, दोनपारचो वेळ आसलो. आनीक सर्कला कडेन जेन्ना पावलो पळय गोगोड सर्कला कडेन, तेन्ना हांवें पयलें की एकटो धांवता, पॅन्टूच आहा तेजी, शर्ट पॅन्ट, आनी तेच्या फाटल्यान 4-5 जाण धांवताले. तितूंतलो एकलो स्पोर्ट घेवन आहलो आनी बाकीचे दुसरो आहलो तो भायर गेलो. तावारीस हो एक हाडाचो कलाकार. ताणें तियात्रां बरयल्यात आनी कामांय केल्यात. ते संबंदात ताणें सांगिल्ल्यो कांय यादी. तियात्र हें नविनात न्हू म्हाका. आमचे घराणें आसा, फॅमिली आसा न्हू, ते ल्हानपणा पासून सगळे इनवॉल्व आसता. आतां कितें आसतालें, एक गांवांनी तियात्र जाताले ते गांवांत जावं मायाचो म्हयनो नाजाल्यार कितें फेस्त आसतालें, गांवचे भुरगे एकठांय जाताले आनी तितूंतलो कोणूय तरी एकटो बरयतालो आनी तेच भाग घेताले आनी ते गांवांत तियात्र करताले. सो हितून म्हजी पयलीं सावन फॅमिली इनवॉल्व आसली. जावं म्हजो बाय, म्हजो भाव, म्हजे अंकल. आनीक म्हजो बाय जो आसलो तो फ्रिडम फायटर. तेणें कांतार बरयलें पोर्तुगेजाच्या एगेन्स्ट. आनी ते कांतार म्हण ताका धरून व्हेलो. इट वॉज एगेन्स्ट. आनी तेन्ना तें पोर्तुगेजां एगेन्स्ट कांय करपाक जायनासलें, कांय एक उतर सुद्दां करपाक. आनी ताका आगवाद जेलीन व्हरून 8.5 म्हयन्याची तेणें जेल भोगली त्या टायमार. आनीक ते फक्त ते पुर्तुगेजां आनी कांतार बरोवन. आनी ते कांतार सुद्दां डॉक्टर मनोहर सरदेसाय ताच्या बुकान स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास म्हण तितून ते प्रसिद्ध जाल्ले आसा. सो त्या उपरांत म्हजे अंकल बरयताले. मागीर जेन्ना म्हजो भाव बरोवपाक लागलो, भाव जेन्ना भायर गेलो तेन्ना म्हजेर प्रेशर येयलो. ते म्हजे भुरगे प्रेशर घालपाक की तूं कितें कर म्हणून. सो जेन्ना हांवें स्टार्ट केलें आनी गांवांत एक 3 ते 4 तियात्र केले तेन्ना. अल्टिमेटली पुलीस खात्यान जेन्ना जॉयन जालो, इतली ड्युटी, इतलो तूं टायर्ड आसलो, तेन्ना तुका चिंतपाक टायमूच ना. सो तेन्ना तें बंद अशें जालें. पूण हांव जाणासलो एक ना एक दीस कितें तर म्हजें जें पॅशन आहा भितरल्यान हें आहा
ते भायर सरतले म्हणून तेन्ना डिवायस जालो तेन्ना सुपरवायझरी एज अ सुपरवायझरी ऑफिसर पूण थोडो टायम काडलो आनी तेन्ना हांवें स्टार्टींग सीडी केली 2010 पुलीस प्रोजेक्ट म्हणून सक्सेसफूल जालो हांव तितून जाय ते कमेंट्स येयले जाल्यार ते लोकूय एप्रिशिएट करपाक लागले म्हाका दिसलें की कितें तर जाता म्हणून कळ्ळें फुडें काम सुरू दवरलें आनी तेजे उपरांत 2012 तियात्र केलो आनी तो फर्स्ट इयर म्हजो सारको लोकांक मानवलो हांव तो तियात्र घेवन पॅरिसाक फ्रांसाक UK आनी आख्ख्या गल्फान पावलो आनी तेजे उपरांत आनी 4 तियात्र बरयले आनी ते तियात्रा वरवीं हांव 3 फावटी अमेरिकाक पावलो 2 फावटी कॅनडा आनी सांगला ते भशेन 1 फावटी पॅरिसाक आनी गल्फाक आनी 5 फावटी UK पुलीस ऑफिसर आसा जाल्यार म्हाका दिसना हांव वचून पावपाचो तियात्रीस म्हणून संदी मेळ्ळी. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत.